नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आयच्यान संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरवात जाली. सुरवेक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी संसदेच्या दोनूय सभाघरांनी जोड अभिभाशण केलें. आपल्या उलोवपांत तांणी सद्याच्या खाला जम्मू काश्मीरातलो 370 कलम काडून 3 तलाक आड कायदो घडोवन तशेंच शेजारी देशांतल्यान येवपी पीडित अल्पसंख्याक नागरिकता दिवपी कायदो रचून हे संसदेन इतिहास रचला अशें सांगलें. कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर शंकाएं थी, आज वो इतिहास हो चुकी है. इसी संसद ने 3 तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया है. इसी संसद ने हमारे पड़ोसी देशों से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिक देने वाला कानून बनाया. मेरी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की भी लागू किया, जिसका इंतजार 4 दशकों से था. ओआरओपी लागू होने के बाद अब तक पूर्व सैनिकों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुकी है. भारतीय सेना में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति भी हुई है. संसदेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक सुरवात जावचे आदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संसद भवनात पत्रकारांकडेन भासाभास केली. आपल्या उलोवपाची सुरवात राम राम अशी करून ह्या संसद भवनात सगळ्यांक अभिमान जावचो अशी नारी शक्ती वंदन अधिनियम पारीत केला अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. तशेंच ह्या सत्राची सुरवात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या अभिभाशणान जावप आनी निर्मला सीतारमण हांच्या हस्तुकी अर्थसंकल्प सादर जावप हो नारी शक्तीच्या साक्षात्काराचे पर्व दर्शायता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. आज बजट सत्र का आरंभ हो रहा है, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है. संसदेत कांय खासदारांक नेम मोडपाची तशेंच लोकशायेच्या मूळ मूल्यांचें चिरहरण करपाची संवय आसा. सद्याच्या सरकाराच्या ह्या निमण्या संसदीय सत्रांत ह्या साबार खासदारांनी आपल्या वागणुकी विशीं आत्मपरीक्षण करचें अशें प्रधानमंत्र्यांनी आवाहन केलें. उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं, तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने क्यों किया. अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा. लेकिन विरोध का स्वर तीखा क्यों ना हो, आलोचना तीखी से तीखी क्यों न हो, लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को लाभान्वित किया होगा, उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा. कालच्या दिसा आपल्या घरांतल्यान बेपत्ता आशिल्ल्याची खबर पसरले उपरांत आज झारखंडचे मुखेलमंत्री हेमंत सोरेन अंमलबजावणी संचालनालयान चौकशे खातीर हजर रावले. झारखंडात जमीन घोटाळ्यान जाल्ल्या पैशांच्या भानगडेक लागून तांकां फाटल्या सप्तकान अंमलबजावणी संचालनालयान 10वे फावट समन्स धाडिल्ले. हे मजगतीं हेमंत सोरेन हांणी काल रातचे उसरां रांची हांगा झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस तशेंच आरजेडीच्या आमदारांची खासा बसका आपयल्ली. हातूंत तांची घरकान्नूय वांटेकार जाल्ल्यो. हेमंत सोरेन हांच्या आड जमीन भ्रष्टाचार प्रकरणा सयत मनरेगा, कोळसो आवंटन, ट्रान्सफर पोस्टिंग तशेंच सोरो प्रकरणांनी भ्रष्टाचार केल्ल्याचो आरोप आसा.
फाटल्या 4 वर्सांनी आपल्या कार्यकाळात 77,000 कोटी रुपयाचो घोटाळो केल्ल्याचो आरोप तांचेर आसा। इस घंटे पता नहीं कहां की दौड़ लगाई थी, ये समझ से परे है और हमारा मानना है कि संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। देश में झारखंड को शर्मसार किया था। मुख्यमंत्री फरार थे 40 घंटे तक, कोई अता पता नहीं था और अभी भी वो नहीं बता रहे वो कहां थे, और पूरी सुरक्षा घेरे को छोड़कर। तो ये साहब आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं या कोई भगोड़े अपराधी, या आप खुद तय कर ले। विद्यार्थ्यांक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान ह्या विशयांची आवड निर्माण जावपा खातीर आता दर्यादेगो बदला NIO, ICAR सारख्या विज्ञान संशोधन संस्थांनी सहलीक व्हरपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री हांणी सांगलें। पणजे मंगळारा सांजे साय-फाय ह्या विज्ञान चित्रपट महोत्सवाचें उक्तावण जालें। विज्ञान परिशद गोंय आनी सरकाराच्या विज्ञान आनी तंत्रज्ञान खात्याच्या जोड पालवान हे महोत्सवाचें आयोजन जालां। Rapidly evolving world, the strong foundation in the science is no longer an option but a necessity. By embracing the science, we equip ourselves with the tools of tackles and emerging challenges for climatic change to the sustainable development. This film festival provides an acceptance platform to achieve these objectives. Through captivations, narratives, and through the provoking documentaries, the young minds can embark on a journey of scientific discovery. These films have the power to demystify the complex concept, spark curiosity, and inspire the next generation of the scientists, innovators, and engineers. I would also like to acknowledge the unwavering support of the Government of India under the leadership of the Prime Minister Shri Narendra Modi ji towards the science and technology. Initiatives like the Innovation Hub and Atmanirbhar Bharat campaign are paving the way for the self-reliant and the technology advancement in India. विज्ञान भारतीचे राष्ट्रीय संयोजन सचिव डॉ. शिवकुमार शर्मा हांचें ह्या वेळार उलोवप जालें। ऐसी साइंस मूवमेंट इस दृष्टि को लेकर के काम प्रारंभ किया है। तो फ्रॉम बाय द बर्थ, जब बिगिनिंग में जन्म से ही बच्चे के जीवन में जो वे ऑफ लाइफ है, कैसे जीवन जीना, वो विज्ञान सम्मत पद्धति से जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय दृष्टिकोण है, वो उस बात को सिखाता है। साइंस कहने के साथ साथ जीवन की दृष्टि विकसित होती है। लाइफ विजन एंड लाइफ एम। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द विज्ञान भारती, इन द विजन ऑफ विज्ञान भारती, लाइफ एम ऑफ द लाइफ एंड द विजन ऑफ द लाइफ बोथ आर सेम। ह्या कार्यावळीक मनरिजवण संस्थेच्यो उपाध्यक्ष डिलायला लोबो, घाण शुद्धीकरण आनी कोयर नियोजन संचालनालयाचे संचालक डॉ. लेविन्सन मार्टिन, गोंय विज्ञान परिशदेचे अध्यक्ष सुहास गोडसे, गोंय विद्यापीठाचे उपकुलगुरू प्राध्यापक हरिलाल बी मेनन आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। हो महोत्सव 2 फेब्रुवारी मेरेन मनरिजवण संस्थेच्या संकुलांत जाता। गोंय राज्यांत ब्रेस्ट कॅन्सराच्या 1 लाख बायलांची तपासणी पुराय जाल्ल्याची माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आपल्या संकेतथळावेल्यान दिली। हाका लागून बायलांच्या भलायके विशीं राज्यांत राबयल्ल्या येवजण्यांक बरी उर्बा मेळटली अशें भलायकी मंत्र्यांनी सांगलां। इतले मजगतीं केंद्रीय भलायकी मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांणी 1 लाख ब्रेस्ट कॅन्सर तपासणीक आय ब्रेस्ट चांचणी वापरून पुराय केल्ल्या खातीर गोंयाक परबी भेटयल्या। अर्विल्ल्या तंत्रगिन्यानाचो वापर करून गोंय राज्य ब्रेस्ट कॅन्सर चांचणेंत मॉडेल राज्य म्हणून मुखार आयलां। सगळ्या भागधारकांक बायलांच्या भलायकी विशीं चड मुखार आशिल्ल्या खातीर तांणी परबी भेटयल्या। खेलो इंडिया यूथ गेम्साची 6व्या आवृत्तीचो आज समारोप सुवाळो जाता। चेन्नईत जावपी ह्या सुवाळ्यांत केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हाजीर आसतले। या महिन्याच्या 19 तारखेक सुरू जाल्ल्या ह्या सर्तींत देशभरातले 5,600 परस चड खेळगड्यांनी वांटो घेतलो। खेळा सर्तींत चेन्नई सयत कोयंबतूर, मदुराय आनी तिरुची हांगा घडोवन हाडिल्ल्यो। पदकांच्या वळेरेंत महाराष्ट्र 53 भांगरां, 46 रुपया आनी 51 कांस्य पदकां सयत 150 पदकां मेळोवन पयल्या क्रमांकाचेर आसा,
जाल्यार हरियाणा 35 भांगरा 22 रुपया आणि 46 कांस्य पदकां सयत 103 पदकां मेळोवन दुसऱ्या स्थानाचेर आसा. तमिळनाडू 35 भांगरा 20 रुपया आणि 36 कांस्य पदकां सयत 91 पदकां मेळोवन तिसऱ्या सुवातेर आसा. भारतान 19 वर्सां पिराये सकयल्या संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीच्या सुपर 6 फेरयेंतल्या आपले पयल्या मॅचींत न्यूझीलंडाक 214 धांवड्यांनी हारयलो. ब्लॉम फॉन्टेनान न्यूझीलंडान कुरुबावलो जिखून भारताक पयली फलंदाजी करपाचें आमंत्रण दिलें. भारतान निर्धारीत 50 षटकांनी 8 गडे वगडावन 295 धांवड्यो केल्यो. जैता खातीर 296 धांवड्याचो फाटलाव करतना न्यूझीलंडाचो डाव 28.1 षटकांनी फक्त 81 धांवड्याचेर सोंपलो. भारताचो खेळगडो मुशीर खानान 131 धांवड्यांची उत्कृश्ट खेळी केली. जाल्यार गोलंदाजीन सौम्य पांडेन 4 गडी बाद केले. भारत आपली फुडली मॅच नेपाळा आड 2 फेब्रुवारी खेळटलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.